जाय मरे कोण कोण येता नर्मय वाजू check. सगल्यांक देव बरो दीस दिवं. भगवतशे बाबा भयणीनो, आयज आमी केरीत भाशेन नव्या दिसाच्या नव्यानान भितर सत्ता 15 जानेवारीची सोमार निमाणो दीस नव्यानाचो फाल्यां आमी पोरबेक भितर सत्तेल्या बरे भाशेन ह्या दिसांनी आमची मिसांनी तुमी वांटो घेतल्या पासत आमी तुमकां केरीत भाशेन दिन वाचता. आयचो दीस भेटयला दियोसेसीच्या पाद्री आनी मोठभाशा दादले आनी बायलां आनी देव आपोवण्या खातीर केरीत भाशेन आमी मागुया ह्या मिसाचे भेटेन आनी ह्या मिसांनी देव आपोवणी अदीक आमच्या गोंयांत फावो जावंक आमच्या कुटुंबांनी. ह्या मिसान आमचे मोदेकात आसतले फादर झेवियर इस्तिबेरो, देव आपोवण्याच्या केंद्राचो दिरेतोर सालिगांव सेमिनारीन आपलो वावर कोत्तात आनी उमेदीन भरून भुरगोच यादीक कसो जायतो वावर ताच्या खांदार आसा. तुमच्या नांवान, म्हज्या नांवान आनी रितोराच्या नांवान फादर कॅनथ टेलेसाच्या नांवान ताका आमचे मोदेकात आमी येवकार दिता. आयज आमचे मोदेकात वाराद आसतले मारगांव वाराद आनी शिशिनी वाराद. ह्या वारादां पासत ह्या आनी हेर मिसांनी आमी मागतल्या. पवित्र मिसाचे भेटेक सुरवात दिवंक सगळीं उबी रावया आनी गायन घेवया. सोरेस्पराची सेवा करात. Ulasani Sorvespora Vakanat soglia munshano Deva kayon gora Ulasani Sorvespora Vakanat soglia munshano Deva kayon gora Sorvesporaci seva gora Anunataci Bukti gora Surgita gavun Vitor sora Santa Saneya Deva Mukha Hallelujah 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 Hallelujah
mostrando devaga ancora la sai sorrispora magana sobie mostrando devaga ancora. तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस हांव दिता. आयच्या मिसांत आमी येते दिसा उबारता मीस भेटयता मानेल सिल्वा ताचे फामिली पासत तांकां बरी भलायकी खातीर आमी देवाक विनंती करता. तांचे पासत मागतना आमची सगलीं ते सवां कालतिकायेन देवाच्या हातांत बारी. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोमये जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाल भावा भयणीनो, ह्या दिसांनी आमी सांत जुजेवाजाचे परबेक तयारी करीत आयल्या. आयज तयारेचो निमणो दीस. आयच्या निमाण्या नोवेनाचो विशय बागयोन जुजेवाजा भाशेन ओकोण मिशनरी जावं मारयेची भोक्ती करुया. सांत जुजेवाजान आपलें पुराय जिवीत क्रिस्ताचें शिव वर्तमान परगटूंक करचिलें. खास करून ताणें श्रीलंकान सांडलोल्या शेड्या सोशी आपलो गवडीक वावर केलो. हो वावर करतना ताका जायत्या आव्हानाक फुडो करचो पडलो. तरी पूण आपल्या जिविताची पर्वा करिनासतना तो एक कालतो चाकर कसो वावुरलो. ह्या कारणाक लागून ताका एक ओकोन मिशनर म्हूण वाचारूं येता. सांत जुजेवाज मुलांतूच माय मारयेचो मोगी. मारयेक गुलामपणाची चीट बरोवन आपल्याक तिचो गुलाम कसो विकून दिलो. याज्ञीक कसो आपलो गवडीक वावर करतना ताणें मारयेची भोक्ती केली आनी ती भोक्ती सगल्यांक पसरायली. आयज ह्या निमाण्या नोवेनांत वांटो घेतना आमी सांत जुजेवाजा भाशेन ओकोण मिशनर जावं मारयेची भोक्ती करूंक आमकां कृपा बोल मागून घेवया. आनीक मोगाळ बापा भयणीनो, आमचे भयणीन सुरवातेक कांय चिंतन आमच्या दोळ्या मुखार दवरल्यान जुजेवाज एक ओकोण मिशनर एका मिसावांक देवान ताका पाठयलो. माय मारयेचो मोगी गुलाम सेवक चाकूर असली चिंतनां सपनां घेवन तो धांवलो. आयज असल्याच एक किरीत मिसांवां पासत देव आमकां उलो मारता आनी ते मिसांव साकार करूंक किरीत भशेन एका पाद्रीची एके माद्रीची गरज देखून जायतीं देव आपोवणी आमच्या कुटुंबांतल्यान उत्पन्न जावचीं. जायत्या जाणांनी देवा सवे उक्तेपण सांबाळचें आनी आपूण फुडाराक एक ओकोण मिशनर जातलो असल्या नात्यान माय मारी सांगाताक आपलें जिवीत फुडें व्हरूंक आमा समेस्ता पासत कुटुंबा पासत तरणाट्यां पासत भुरग्यां बाळां पासत आमी विनंती करतना जायते फावटी आमचीं सपनां देवासून पयस पयस उरल्यान ताचे मिसांव आमच्या जिवितान आमी साकार करपाची यत्न आमी फाटीं दवरल्यात. देखून असल्यान सबार पातकांची दूख धरून खालतीबाई देवा लागीं बोगसणे मागया. आनी दूख धरून म्हणया हांव पातकी आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्हे हांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. हे पासत बेगीन सदांच सांकवार मरे सगल्यांक देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो क्रियेंच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सूर पुदवेदार देव आमची काकलूत करून आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. Oh
परतुया. आमच्यो गरजो आमची मागणी सांत जुजेवाजाचे मजतीन बापाच्या हातांत ओपून दिवया. आमचे फामिलींतल्यान, आमच्या कुटुंबांतल्यान, आमच्या समुदायांतल्यान जायतीं देव आपुणी उत्पन्न जावंक देवाक विनंती करुया. देवा, तुझ्या याज्ञिका आनी आमच्या गोंयच्या आस्कार्या सांत जुजेवाजाचे देखीन आनीक मुनियारपणा वरवीं तुवें तुजे पवित्र सभेक आजयेच्या शिमापुर्यान परजळयली. तुज्या चाकरान तुजें देवीक उतर पुरगुटलें आनी सर्गींच्या संस्कारांनी पोसलोली तुजे पुर्जेचेर तुजी दयाळ दीस घाल. ताचे मजतीन आमचो भावार्थ उदीक आनी उदीक वाडूय आनीक शुभ वर्तमानाची साक्षी विस्वासी साक्षीदारां आमकां कर. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता जो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याचे एकपणांची आतां राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. सामुएलाच्या पयल्या पुस्तका वेले वाचप. सामुएलान सावलूक म्हळें, गेले राती सर्वेस्परान म्हाका कितें कळीत केलां तें हांव तुका सांगतां. आनी सावलून म्हळें, तर सांग. आनी सामुएलान सांगलें, तुज्या दोळ्या मुखार तूं ल्हान जाशी तरी पूण इस्रायल कुलीचो वडील जावंक तूं पावूंक नाय. सर्वेस्परान इस्रायलाचो राजा कसो तुका मागूंक ना. सर्वेस्परान तुका एक केरीत काम करूंक धाडलो आनी म्हळें, वच आनी त्या पातकी आमेलिकितांक नाटक करूंक तांचो भस्म जाय पर्यान तांचेर झूज कर. सर्वेस्पराचें उतर तुवें कित्याक आयकूंक ना. झुजा काळार चोरून हाडलोलो माल तुवें कित्याक दवरलोय आनी सर्वेस्पराक मांदोना तें कित्याक केलें. सावलून सामुएलाक जबाब दिलो, हांवें तर सर्वेस्पराचें उतर आयकलांच आनी म्हज्या हातान सोपून दिल्लें काम हांवें शार्ती पावयलें. आगाखाक आमेलिकिताच्या राजाक हांवें धरून हाडलो आनी आमेलिकिताचो भस्म केलो. पूण पोरजीन जाल्यार लुटीच्या मालांतल्यो भस्म करून दवरलोल्यो बऱ्यांतल्यो बऱ्यो वस्तू काडून व्हेल्यो, म्हणजे शेळयो आनी बैल. आनी तेय जाल्यार गिलगाला सर्वेस्परा तुज्या देवाक तांचो योद्न करून भेटूंक. सामुएलान विचारलें, सर्वेस्पराक कितें मानता. आपलें उतर आयकल्लें वो होम आनी योद्न. योद्ना परस आज्ञा पाळप अदीक बरें आनी मेंढऱ्याची चोरबे परस खालतेपण अदीक मोलाचें. देवाचेर कोलपूंक म्हळ्यार एक जादू करपाचें पातक. आपल्याच वाद्यान चलप म्हळ्यार कुड्या देवांक बसपा सारकें. सर्वेस्पराच्या उतराक तुवें पाट केली देखून सर्वेस्परानूय तुका आपणे विचलोल्या राजाक सोडून दिलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावं दी. प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. आनीक एकदां म्हणुया, प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. तुज्या योजनांनी कसलीच चूक म्हाका मेळना.
तुझे होम बी सदांच आसात मोचे मुखार. तुज्या घरांतलो आनीक एक पाडो लेगून हांव मागचो ना. तुज्या हिंडांतले बोकडेय बी म्हाका नाकात. जबाब, प्रामाणीक मनशांक देवाची सोडवण दाखयतलो. म्हज्यो आज्ञा उच्चारूंक तुका कशें पुटवता, आनी परत परत म्हजो कोरार तुज्या ओंठांचेर कित्याक? तूं तर म्हजे समृद्धीची करताय बेपरवा, आनी म्हजी उतरां वाऱ्यार वचूंक दिताय. जबाब, प्रामाणीक मनशांक देवाची सोडवण दाखयतलो. असलीच तुजी कर्तुबां आनी हांव ओगो रावचो? तुजी सारको म्हाका करूंक सोदताय? जो कोण दिनवासनीचो योद्न भेटयता तो म्हाका मान भोवमान दिता. प्रामाणीक मनशांक देवाची सोडवण दाखयतलो. जबाब, प्रामाणीक मनशांक देवाची सोडवण दाखयतलो. शुभ वर्तमानाक उबी रावया. Sui sorbes fora, sui sorbes fora, sui sorbes fora, sui sorbes fora. देवाची उतर जिवे आनी सुडसुडीत, ते ताच्या काळजाचे अंतरेक आनी चिंतना पारकिता. Sui sorbes fora, sui sorbes fora, sui sorbes fora, sui sorbes fora. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्कू परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. एक दीस जुआवाचे शीस आनी फारिजेव उपास करताले ते समय कांय जाणांनी येवन जेजूक म्हळे, जुआवाचे शीस आनी फारिजेव उपास करतात, पूण तुजे शीस करिनात ते कशें? आनी जेजून तांकां सांगलें, लग्नाच्या पावण्यांक न्हवरो तांचे सांगाती आसो पर्यंत उपास करूंक जाता जायत? तांच्या सांगाता न्हवरो आसोसोर तांच्यान उपास करूंक जायना. पूण न्हवऱ्याक तांचो मदलो काडून व्हरचो वेळ पावतलो आनी तेन्ना तो दीस येतोच ते उपास करतले. दोन तुटून नासलोल्या लुकटाचो कोपो पोरन्या आंगोस्त्राक कोण मारिना? मारीत जाल्यार नवो कोपो पोरन्या लुकटाची सुतां काडटा आनी फाळो व्हडलो जाता. नवो सोरो पोरन्या बुल्ल्यांनी कोण बरिना? बरीत जाल्यार बुल्लीं फुट्टलीं आनी सोरो व्हांवतलो आनी बुल्ल्यांचोय इबाड जातलो. पूण नवो सोरो नव्या बुल्ल्यांनी बरोवंक जाय. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बापा भयणांनो, जुजे वाजा भाशेन वकूण मिशनार जावंक माय मारीचो सांगात घेवन आमी हरशेतना थोडक्यान देवाच्या उतराचेर राटापून आमी ल्हानसो नियाळ करता. आमी जाणो ते भाशेन जुजेवाज भुरगोच आसतना एका झाडाशी भुरगे भियेताले तेन्ना ताणें मागणी करून थंयसर समाधान, थंयसर भिरांत पयसायली. आनीक भुरगोच आसतना देवाच्या मिसावांक ताणें कान मारलेलो आमी पळयता. ताणें चिंतूंक ना
हांव पाद्री जातलो आनी मिसांव करतलो म्हणून. आतां म्हाका मस्तेपणान जिवोनी वो वाळीस कसो जिवोनी वो देवाच्या वावरान हात घालिनासतना जिवोनी असलीं चिंतना स्वप्नां ताची नासलीं. ताचें चिंतप एकूच हांव देवाचो देखून मागण्यांत गुल जावन देवा मुर्यान माय मारे सांगाताक येवपी ओ भाग्यवंत भुरगेपणांतल्यान देखून जें देव आमकां मिसांव दिता तें बावतिजमांतल्यान एक नेट दिवन आमकां पाठयता तें आपल्या आत्म्यान आमकां भरून तें सगल्यांक पाद्रीक माद्रीक अशें न्हय. कित्याक जुजे वाज देवाच्या मिसांवांत मिसळ जाला तो पाद्री जावचे आदी मिसळ जाला. आनीक दाखयला देव धर्म म्हणल्यार कितें ती. आयचे शुभ वर्तमान आमच्या दोळ्या मुखार दवरलें जाल्यार आमी पळयता देव आमचे सोबें एक संबंद एक नातें जोडूंक सोदता. न्यू रिलेशनशीप जेजू वरवीं ह्या संबंदांत ह्या नात्यांत जायते आदोल बदल आसूं येता. आमी जाणव कोविडाच्या वेळार फार्मासीन वेतलो जाल्यार वर हेर सुवाताचेर पासून डिस्टन्स करून उबे रावंक जाय आसलें 1 मिटराचें आनी मागीर वचून आपली मेडिसिन्स घेवपाची. कोण फार्मासिस्ट आसा ओनर आसा ते फार्मासीचो ताचो पुतूय ते लायनीन रावन कायदो आसा लायनीक रावन तें घेवचें म्हणून ताचो पुतूय रावन पूत काशा भितर वचून बापायक सांगचो ना डाडा आय वॉन्टेड सम मेडिसिन्स. संबंद रिलेशनशीप देखून एक कितें कायद्यान आसा तें तशेंच करूंक जाय म्हणना. आमी म्हणटा मिसाचें बलिदान व्हडलें बलिदान आनी खरेंच पूण गोचो भायर सोदतना काशा देव सांगता म्हण तूं आरे आयज सांकवाळ मिसाक वचो नाका हांव नेट करतलो देवाचेर तूं सांगो कोण काय म्हणून मिसाचें बलिदान व्हडलें म्हणून देवाक नेट करतलो आनी ताजेर आड वेतलो आनी ताका उबे करचो ना मान दिवचो ना. हें सगलें पिशेपण फारिजवाच्या जिवितान घडलें तें धर्म म्हणटात तो कायदे म्हणटात ते उपास पिराजीत म्हणटात ते ताचे ते गुलाम जाले. तातूंतल्यान आपणे देवाक एक नातें देवाशी जोडूंक जाय एक संबंद जोडूंक जाय देवाक हांव विस्वासी रावंक जाय आय हॅव टू बी ओबिडंट. ही सगलीं उतरां ही चिंतना स्वप्नां तांच्या जिवितांतलीं नाटक जाल्लीं आसात. देखून खंय तरी आमी एक संबंद देवा कडेन ताचो मिशनार कसो माय मारी सांगाताक सांबाळचो आसा. सावलूचें जिवीत जेन्ना ताका कॉन्फिडन्सूच नासलें तेन्ना देवान ताका राजा केलो पूण तो देवाचेर आड गेलो. शेळयो बोलयो त्यो सांबाळल्यो बोली भेटोवंक कोणाक देवाक जेन्ना देव ते मागिना तेन्ना आनी देव मागता तें करूंक ना. कित्याक आपल्या शिपायांक भिवन हेर लोकांक भिवन पूण देवाची भिरांत ना. देखून मिसांव म्हणटात तें साकार करूंक देव आमकां पाठयता आपणाचेर विस्वास धरून आपणाक मान दिवन ताचे आड वचून न्हय. देखून 3 चिंतनां आमच्या दोळ्या मुखार दवरुया. पयले सुवातेर देवा कडेन लागशिल्ल्यान नातें सांबाळुया संबंद सांबाळुया. ज्या संबंदान देव म्हाका उपास करूंक आपयत व त्या संबंदांतल्यान देव म्हाका पोटभर जेवंक सांगून नातें संबंद रिलेशनशीप गरजेचो आमच्या मिसावांक जें जुजे वाजान सांबाळलें देवा कडेन मागण्यांतल्यान. दुसरे सुवातेर आमचें लक्ष ह्या संवसाराचेर न्हय. लोक कितें म्हणटलो म्हजे सोल्जर्स कितें म्हणटले देवा आड वचूंक जायना. ओबिडियन्स इज मस्ट. देवाक विस्वासी रावप देव कितें सांगता तें साकार करप. आनी निमाणे सुवातेर माय मारीचो सांगात ही आवयक देवान वयर वयर उबारल्या. आमच्या कुटुंबांतल्यान आपुणूय उत्पन्न जातल्यो जाल्यार मायेच्या हाताक धरून वचूंक जाय. ती आमचो आलाशिरो हें देवाचें मिसांव साकार करूंक तीच एक व्हडली मिशनार. देखून असल्या मिसावांत आमी ओकोण मिशनार
जुजे वाजा सांगाताक जावंक खोरशेताना माय मारी सांगाताक रावून किरीत भशेन ह्या आपोवण्यांक देव आपोवण्यांक आमच्या कुटुंबांत आमी उक्तेपण सांबाळूंक आनी तें निर्माण करूंक रचून हाडूंक आमचें कुटुंब देवाच्या मिसावांत ओपून दिवं. उबी रावया. ह्या देवाचेर आमचो विस्वास धरून कायमची खालती मागणी जुजे वाजाची मजतीन बापाच्या हातांत बरी. दौर्मीक फुडारी जेजून केलो मिशनरी वावर फुडें व्हरतना आनी मारयेची भक्ती पसरायतना तांकां जायत्या आडखळींक फुडो करचो पडटा. असल्या वेळार तांकां पवित्र आत्म्याची गोठाय मेळ्ळ्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. राजकी फुडाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणाक वावरूंक एक मिसांव आसा. हे मिसांव चालीक लायतना तांणी भ्रश्टाचाराक बली पडना जावंक तांकां पवित्र आत्म्याची जानवाय फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. मारयेचेर बावाट दवरिनात तसलीं क्रिस्तांवां आसात तांकां आमच्या मागण्यांत गुंतुया. असल्या क्रिस्तांवांची मनां उजवाडावंक तांकां बापाची किरीत करपा मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. सांज जुसेवास क्रिस्ती तत्वां शिपडावंक आनी मारयेची भक्ती पसरावंक बारी वावुरलो. ह्याच भक्ता भाशेन आमी आमची पावलां मारूंक आमकां देवाचें बळ मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. आयज दियोसेसीच्या पाद्री आनी मोटवाशा आनी देव आपोवण्या वावरा खातीर प्रार्थना तेन्ना आयज मिसा बेटेंत वांटो घेतल्या मारगांव आनी शेशनी वाराडांतल्या भावा भयणी पासत मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा आमची माद्र भयणी वरवीं कायमची मागणी आमी तुज्या हातांत घातल्यान जुजे वाजा भाशेन आमी व्हड मिशनार जावंक आमच्या कुटुंबांतल्यान जायतीं आपोवणी उत्पन्न जावंक मागलोलें सगळें आमकां फावो कर. हे मागता तेच क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमची दानां याज्ञिकाच्या हातांतल्यान देवाक उबारतना गायन कोरिया गोवा कोन्यो बारीक होलक्यो. Korio barik kolkyo punyat sadachiva poso. Moja baba pone bagda Jesu beto chivit moje Isa beto sada moksha. Jiva unam poson kore moksha suro Jivi soro kushin papa Jesus ove Mukta duka Jivit moje
म्हज्या बाबा भयणांनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सूर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण म्हाका हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आत्म्याक पवित्र विचाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. भू मोगाळ बापा, सांत जुजे वाजाच्या आमच्या गोंयच्या दोरूम प्रांताच्या आस्काऱ्याच्या मनाक तुका आमी भेटयता. ते देण्याचेर कोनवळायन तुजो आशिर्वाद घालून आमकां सर्गीचें जेवण खाण करून दी. नितोळ काळजांनी ही देणी भेटोवंक आनीक हें जेवण खाण घेवंक आमचे दिसा दिसाचें समर्पण तुका एका मोगाचें बलिदान जावं अशें जेजूच्या मरण आनी पुनर्जीवनपणान उगडापो जाल्लो तुजो मोग ओ क्रिस्ती लोकां मदें पुरगटूंक आमचो तूं प्रयोग कर. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारया. आमी ती सर्वेस्पराकाय बारताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवेदार सासणाचे देवा सुरकाळी सुरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जुजेवाज ह्या तुज्या भक्ताचो मनान उगडास करूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताजें पुण्यवून जिवीत आमकां धीर दिता. ताजी शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताज्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूता आनीक भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उणो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी खांतलें पियेयात. म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी सासणीक कोराराचें रगत पातकांचें बक्षणें मेलच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारोवतलीं. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco good purgotuia. Gesù Hello, Gesù ci fonsala. Gesù noviane tolo. Gesù hello, Gesù ci fonsala. Gesù noviane tolo. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमी समेस्तांक
पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय करूं म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सोरेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापाक, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापाक आनी सगल्या आदनी खावर्गा बरोबर तेका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती भाग्यवन झुजे तिचो पोती आनी सोरकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सूर पदवीदार बापा, सूर वंदून आनी वैभव तुका सासणांच्या सासना. आमेन. आमचो जेजू आमचे मदें जायतीं देव आपुणी उत्पन्न करता आनी खिरीत भशेन एका मिसावांक आमकां पाठयता. देखून माये सांगाताक आमच्या कुटुंबान असलें पवित्रपण भाग्यवंतपण वाडत चडत वचूंक आनी जायत्या जाणांनी देवाच्या वावराक मिसावांक खान मारूंक जेजून शिकयल्लें प्रार्थोन खालतिकायेन बापाच्या हातांत बरी. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राय समखा येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय सैज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तन्नीन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखा आनी आमच्या सर्वुंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतेन सर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटली पोटली आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुमिये जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणी तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजी कुशी प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ जोची येता रासवट चलयता सासणाच्या सासनांक. सुमेची शांती सदांकाल तुमची सोवी आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिडी संसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. वो आमचो सुमी तोच आमकां ओकूण मिशोनार करता. आमच्या काळजान किरीत आपोणे तो ओपून दिता. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती. ही शिडीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी सुबाकी. सोमिया ते म्हजे भितरींक म्हाका फावना पूण तुज्या एकूच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कातोलीक धर्मान बावतिस्माचो संस्कार घेतला फकत तांणीच कुमन्याक घेवंक फुडें सरचें. जेजूची कूड आमच्या काळजांत शेवंक फुडें सरतना गीत घेवया एक तुजी आज्ञा आमकां.
देवाची आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलो तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो एक तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलो तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो बापा तुजो मोग केलो तसोच आमचो किरोय तुवें बापाच मोगान तूं रावलो तशींच आमी तुज्यान रावची एक तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलो तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो एक तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलो तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो प्रार्थया सुर्गींचे बापा सांत जुझेफाचाक मान दिवन ह्या आयच्या दिसा संतोशान आमी घेतला त्या पवित्र जेवणा वरवीं तुजें देवीक जिवीत आमचे भितर वाडूं नवें बळ आनी नवी उमेद आमकां दी म्हूण आमी विस्वासान मागता ही पुरी तुज्या भक्तांची देख घेवन आमच्या भावा भयण्यांचे सोडवणीचो हुस्को धरून शुभ वर्तमान पुरगुटूंक दिरान आमी फुडें वचोशें कर तुज्या पुता जेजूचे नांवें आमेन. मातशें बसूया मोगाच्या बाबा भयणीनो ही संदी घेवन खास करून दिनवासता आनीक फावटी फादर झेवियर इसिवेरो देवा पवण्याच्या केंद्राचो दिरेतर आमचे मोदेकात ह्या सकाळी फुडें येवन ही मिसाची भेट आमकां ताणें भेटयल्या पासत आमी ताचे आभार मानता त्याच बरोबर मिसाचे भेटीन सोहो बलिदानान हेर दुसऱ्या याज्ञिकांनी वांटो घेतल्या पासत तांचेय आमी उपकार आठयता सगळ्या नोयरांनी बरे भाशेन माणसुकेन आमी वांटो घेतला खेरीत भाशेन आयजूय आनी फाल्यांच्याय दिसा हीच मांडावळ आमी सांबाळूंक आमी मागता आयज आमचें निमाणें नोवेन आनी आमचें मीस आमी सगळीं जाणां ह्या उपरांत मीस जातलें 7:30 वाजता त्या उपरांत रोमारीचें मीस 9:15 वाजता सांजचें मीस 4 वाजता रोमारीचें मीस 6 वाजता मीस इंग्लीश भाशेन फाल्यां दोपाजीक परबेचें मिसाची मांडावळी पोरी मिसा सकाळीं 5
सो 7:15 8:30 दोबाजीक परबेचे मीस 10 वाजता हे मीस भेटोवंक आमचे मोदेकात 5 बिस्प आसतले. मेन सेलिब्रंट बिशप थियोडोर मास्कारेनस, आमचोच कार्दियल, आनी त्याच बरोबर आनीक 3 बिस्प आमचे मोदेकात आसतले. उपरांत बागयोन जोसेफाचे ऑरातोरीच्या कुळान मीस जातलें दनपारच्या 12 वाजता. 4 वाजता कोंकणी भाशेन मीस हांगासर आनी त्या उपरांत 5:30 वाजता इंग्लीश भाशेन. म्हाका बाबा भयणीनो, आमी नोवेनाक येता पूण त्याच बरोबर अनेक संस्कार घेवंक आमकां जाता आनी तो म्हणल्यार कुमसार. बरें कुमसार आमी करुया. मिसाकूच आयले म्हणून जायना. कुमसार करून जिविताची नवसरणी आमी करूंक जाय. त्या पासत आमकां पाद्री आमी मार्कार केल्ले आसात, कुमसारां आसात, थंयसर बरें कुमसार आमी करूंक फुडें सरचें. तेच भाशेन मिसां दिवंक उपकार मागणी विनोंती बरोवंक आमी जाता. आमकां जायतो तुमचो आदार मेळ्ळा ह्या आदीं आनी तुमच्याच आदाराचेर आमी फाटीं येता. अदीक करून हें सगळें पेंडॉल घालूंक आनी हेर फुलांचो देसपेस आनी हेर दुसरो देसपेस करूंक जाय ते आमकां पडटा. तुमच्याच आदाराचेर आमी फाटीं येता. तुमची फुलना पाकळी, तुमचें डोनेशन आमकां मेळटलें ह्या आदारान आमी रावता. उगडास करता आमकां सकयल बागयोन जोसेफाची रॅलीक आसा, ताची मुर्ती आसा. बरे भाशेन मांडावळीन आमी हाचो उमो घेता. हीच मांडावळ आमी सांबाळची, ते रेलिकेचो मुर्तीचो उमो आमी घेवचो. आमच्या स्टॉलान धर्मीक वस्तू आमकां मेळटात. वर्सावळीचो कॅलेंडर आमकां मेळटा, ताचेर ताचें जोसेफाचें जिवीत बारीकसाणेन घातलेलें आसा. तेच भाशेन मागण्याचो झेलो ह्या पुस्तकान आमकां सगळी मागणी एकाच पुस्तकान आमकां मेळटात. हें पुस्तक आमी व्हरचें आनी आमची मागणी घरा कडेन आमी करची. फर्स्ट एड सेल हाचोय आमकां आदार मेळटा. गरज जाल्यार आमी घेवचो. तशेंच पिवपाक उदक, टॉयलेट्स, फेरी आमकां आसा. तेच भाशेन आमचे बुकेक आनी आमचे थानेक सेंट जोसेफाज कॅन्टीन. नोवेनाच्या दिसांनी आमी फाटल्या दिसांनी जावन ते परबे मेरेन आतां आमचे फाल्यांची परब आसा म्हणटूच आमकां सांतवार सांकवाडे उक्ती आसतली. सकाळीं 7:30 ती 1 वाजो पर्यंत आनी सांजे 3 ती 7 वाजो पर्यंत. कोणूय वाचपा मागणी करूंक आयच्या दिसाक वो फाल्यांच्या दिसाक करूंक सोदता जाल्यार भायर रावन 10 वरांचें मीस हेर दुसऱ्या मिसांनी जाल्यार आमी आदी फुडेंच साक्रिस्तीन सिस्टरींक येवन मेळचें. तुमच्या वस्तूंचो तुमी सांबाळ करचो. सांडलोली कोणाची वस्त तुमकां मेळ्ळी जाल्यार आमकां तुमी गमोवचें. हे आनी हेर सगळीं मिसां यूट्यूबाचेर आमकां पळोवंक मेळटात. पूण खेरीत करून रोमारीचें मीस आयच्या दिसा 9:15 आनी सांजे 4 वाजता CCR TV लायव्ह आमकां दाखयतात. आमचे वॉलंटियर्स आमकां सांगतात आनी सुचयतात. तांचे आमी आयकुचें. अदीक करून आशरिंग करता आसतना हांगा फुडल्यान आमची बसका आमी घेवंक जाय आनी पार्किंग करता आसतना आमची मोटरसायकल, आमची मोटरां वेवस्थीत माणसुकेन आमी घालूंक जाय. कित्याक हे 2 दीस आहात ते आमचे मातशे लोक आमचो सुबेज जाता नोवेनाक परबांक म्हणटकूच मातशी मांडावळ बरे भाशेन शिस्तीन सांबाळूंक जाय आनी सुडसुडायेन आमी भितर येवंक जाय आनी सुडसुडायेन आमी भायर सरूंक जाय. हें तुमी सगळीं करतल्यात म्हणून आमी सजमता. उबे रावया. सुर्वेस्पूर तुमची सोवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. सूर पदवेदार देवबाप आनीक पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूंक. आमेन. वचून यात वो कोण मिशोनार जावन जीव क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. आतां आमी बागयोन जुजेवाजाचे नोवेनाचे मागणे करतले. उपकार मागता तुमी म्हजे बरोबर म्हणचे. मोगळ बापा, तुज्या पुतान आपल्या दयेपणाच्या ओजापांनी तुज्या उतराचें बी मनशाच्या काळजांनी भोगले. ताच्या पावलार पावल दवरून तुज्या सेवकाक बागयोन जुजेवाजान पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तीन आनी आंकवार मारयेच्या आश्रयाकार आपल्या आख्या जिवितान बऱ्यो कोन्यो केल्यो आनी आमी सोगल्यांनी तुज्या पुताच्या पावलांनी चलून बागयोनपणाचो मुकुट चडूंक जाता म्हूण दाखयलें. असल्या विराच्या जिविताचेर तुजो शिक्को मारून
पवित्र सभेन ताका सांत म्हूण मानून घेतलो देखून आमी संतोसताव आनी ताचेच मजतीन आमकां हो उपकार फावो जावं म्हूण मागता. उगीच रावन कोर्सा खातीर मागचें. हे मागणे आमी करता क्रिस्तांच्या सुम्या वरवीं आमेन. देवाचो आशिर्वाद घेवन परत घरा वेताना गायन करुया तुझे वाजा आमच्या बाबा. Pag-ibig sana आमच्या बाबा विनोद्या तुझी मोजत पावय साक्षी दिवन जेसू पावार पोरसून कोरबेन बोर आमकां जागोय सुसेवाचा आमच्या बाबा तुझे पासून आर्गा मोहिमा Papa Jesus, powiedradnia, arga moima, zasna, zasna. Susewaza, amcia bawa, tuce pason, arga moima. Papa Jesus, powiedradnia, arga moima, zasna.